नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात परत एकदा येऊका. 2013 वर्सा ऍक्टिव्हिस्ट नरेंद्र दाभोलकर हाच्या खून प्रकरणात पुण्यातल्या न्यायालयान दोन्ही गुन्हेगारांक आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फरमायला. मुखेल आरोपी वीरेंद्र सिंग तावडे सयत हेर तिगांक न्यायालयान निरपराधी थारायला. ओंकारेश्वर देवळा लागसारच्या विठ्ठल रामजी शिंदे पुलाचेर 20 ऑगस्ट 2013 ह्या दिसा दिग्गज तर्कवादी गोळीबार जाले उपरांत सुमार 11 वर्सां उपरांत पुणेच्या खाशाल्या न्यायालयान हो निकाल दिला. न्यायालयान सचिन आंद्रे आणि शरद कलास्कर हांका आजीवन बंदखण आणि 5 लाख रुपया दंडाची ख्यास्त फरमायला. आरोपी तावडे, संजीव पुनालेकर आणि विक्रम भावे हांका पुराव्याच्या उणावाक लागून सोडला. दाभोलकराच्या खुनाक लागून फुडल्या 4 वर्सांत वेल नोन रॅशनलिस्टांक टार्गेट करून मारपाची चेन सुरू जाल्ली. तातूंत वेटेरन लेफ्ट सायड लीडर गोविंद पंसारे हाका 16 फेब्रुवारी 2015 दिसा कोल्हापुरात, विद्वान एम कालबुर्गी हाका 30 ऑगस्ट 2015 दिसा धारवाडात आणि पत्रकार गौरी लंकेश हाका 20 सप्टेंबर 2017 दिसा बेंगळुरात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सीबीआयन 2014 वर्सा चौकशी हातांत घेतली आणि हिंदू राईट विंग ऑर्गनायझेशन सनातन संस्था कडेन संबंधित आशिल्ल्या तावडेक जून 2016 वर्सा अटक केली. प्रॉसिक्युशनाच्या म्हणण्याप्रमाण तावडे हो या खुनाचो मास्टरमाइंड आशिल्लो.